आयचे एक तडतडीत व्हेजिटेरियन रेसिपी आम्ही आयज करया. एका म्हणटा रसम. सादे रसम न्हू, हे कोकोनट घालून केल्ले रसम आहा. रेसिपी पळोवन घ्या. कोथमीर 1 टेबल स्पून, मिरी 25 मिरी आहा, 1 टेबल स्पून जिरे चड लागतले. आता हे आमी कुटून घेवया. ह्या भाशेन कशें पावडर केला पळय, हे भाशेन हे पावडर तयार जाले. तर लसूण सोलपाचे इजी टेक्निक पळोवन घ्या. हे भाशेन हांव धाडयता आनी हे भाशेन रोखडेच सालवयता. 4 ते 5 लसूण घालप. हिरवी मिरसांग घालया, तुमकां जाय तितले घाला. हांव हिंगा 4 घालता हिरवी मिरसांग. हे भाशेन कुटून सायडीन दवरया. टोमाट 2 लागतले आमकां. मिडियम सायज टोमाट आहा. हे भाशेन कट करून घेवया. जाय तशें रफ कट करून घ्या तुमकां जाय तशें, आनी डायरेक्ट घालप तोपान. मटकेची हंडी घेतला हांगासर हांवें. आता आले लसूण कुटला पळय आमी ते घालया. आनी उदळ आमी मसालो तयार केल्ले पळय ते हांगासर आतां घालया. सगळे घालप. अर्दे गड्डी ओली कोथमीर आनी हे भाशेन सारके पिसून घेवप मिक्स करून चिड्डोन. आता आमी घालया करवळा पानां, करीपत्ता म्हणटा पळय ते 20-25. हांगासर कुसकेपणा करप ना करीपत्ता घालपाक. जाय तितले घाला तुमी. जितले करीपत्ता खातले तितले जिवाक बरे. आनी सारके हे भाशेन सारके पिसून घेवप. आनी आतां आमी आमटान रेडी करया. ऊन उदकान मातशें भिजयल्यार रोखडेच जाता. हे आमी आतां आमटान घालया. मीठ पळय, मोठे मीठ वापरतलो हांगासर हांव. चडान चड म्हज्या जेवणान मोठे मीठ. आनी सावथ इंडियनान कितें मोठे मीठूच चड वापरता तेंच्यांनी. आनी गोंया पासून आमी मीठूच वापरता, मोठेच वापरताले न्ही. आतां उदक घालया, जाय तितलें उदक घालया. पळय कितलें पातळ जाला पळयात. बरें पातळ आसता हे रसम म्हणटा ते. आनी दुसरें म्हणजे दुसरें कायलीन आमी आतां तेल घालया. 2 ते 3 कुल्यार. हांवें ऑलिव्ह ऑयल म्हणटा पळय ते वापरता चड. हेल्थाक बरें उरता. तुमकां जाय ते तुमी वापरा, ना कोकोनट ऑयल वापरा. आतां सांसवां घातला हांवें. अर्दो टीस्पून सांसवां घालप. इल्लोसो हिंग घालया. करवळा पानां, करीपत्ता आनी सुकी मिरसांग 3 ते 4 घातले पुरो. जितले तुमकां थीक जाय त्या हिसपान. मातशें तळसून घेवया. आतां सांसवां तडतडूंक लागतले. आतां कलर चेंज जावचे पयलीं आमी हे सगळे उदक मिक्स करून घेतले पळय सगळे घालप. आतां सगळे मिक्सचर हांगासर घालप. अर्दो टीस्पून हळद घालया. मिक्स करया. सारके दवळून घेवप. मीठ हांगासर चॅक करप तुमकां जाय तितले. आनी एक 15 मिनटां आमी हेका शिजोवया. घर भरून घमघमाट असो वास येतलो न्ही. आतां आमी नाल्ल तयार करया. नाल्लाचो रोस तयार करया. हे बरें नाल्लाचो रोस तयार. आतां करपाचें कशें हेजी व्हिडिओ ऑलरेडी आहा, पळोवन घेयात. अर्दो नाल्लावळ रोस घालता हांगासर. लास्टाक घालप हां. रोस घालून फक्त 2 मिनटां हे भाशेन घुणप. व्हेजिटेरियन लोकांक एकदम मस्त रेसिपी आहा. जिवाक बरें ना, जेवण खावंशें दिसना. मुद्दम करून पळयात. आतां इल्ले कोथमीर घालया, ओले कोथमीर घालया, मिक्स करया. आनी हे जेवण मात शिता वांगडा एकदम बेस्ट लागतलें हां. आतां आमी जेवण टेस्ट करून पळया. पळयतात एकदम भूक लागता. एकदम रूच येवपा सारकें जेवण आहा. हय 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 हय. तिखसाण म्हाका हांगासर मातशें कमी लागले. तुमकां जर तीख जाय 4 मिरसांग वाड्या. घरान भुरगे आहात ताका लागून हांवें मिरसांग मातशें कमी घातला. बाकी ओवरऑल इज नेक्स्ट लेवल.